क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्याकाळाच्या 17व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. प्रस्तुत परिगतेंत कोरोना पिडे वरवीं इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना, तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर, भुरग्या बाळां खातीर, युवा जाणां खातीर प्रतिरितीन मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागतल्या खऱ्या काळसान खऱ्या मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. तुमची सर्व तेसावां सांगाता घालन आमी सांगाता हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर आमी मागया. प्रतिरितीन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी खातीर, प्रतिरितीन परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांचे खातीर, आमच्या भारतांत विशेष करून ह्या दिसांनी कोरोना पिडा विस्तारते आसा. हे संदर्भार विविध भारताच्या जाग्यांनी कश्टून आसच्या आमच्या भाव भयणी खातीर, जावं पुरो मुंबईंत, दिल्लींत, बेंगलोरांत, चेन्नईंत, गुजरातांत आनी इतर राज्यांनी कश्ट केल्या आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून मागया. आमच्या मंगळूरू, उडपी, करावळीच्या तशेंच कारवार गोंयच्या सर्व भावार्थी लोकां पासत कश्ट केल्या सर्व लोकां पासत विशेष करून मागया. हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर विशेष करून आमी भेटोवचें. ह्या संदर्भार आमी विशेष करून एकामेका खातीर मागया. आनी सांगातास देवादीन एंट्री आनी मेरी डिसोजा आत्म्याक हिल्डा डिसोजा दिवचे मुंबई, अर्गासान बडयता लिना क्रास्ता मुंबई, अर्गासान बडयता रॉबिन कुटिनो बेंगलुरू. आपल्या 50 वर्सांच्या त्या जल्मा दिसा संदर्भी देवाक अर्गां जावन, तशेंच सांत आंतोनीच्या मनाक अर्गासान बडयता बेनेडीन कोलवा गोवा. तेजे रित्या पासून विशेष करून आमी मागया. देवादीन मेरी लोबोच्या आत्म्या खातीर मिस भेटयता आयवन लॉयड कार्लो आनी कुटुंब दुबय. देवादीन डेनियल जोसेफ कार्लोच्या आत्म्या खातीर मिस भेटयता आयवन लॉयड कार्लो आनी कुटुंब दुबय. देवादीन एनी अल्फोन्सो हिच्या आत्म्या खातीर मिस भेटयता लिल्ली डिसोजा आनी कुटुंब मिरा रोड मुंबई. तशेंच आपल्या 10व्या वर्साच्या लग्न जिविताचो उगडास काडून देवाक अर्गां बडयता रीना जैन मुंबई. तशेंच
देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक कर गजन बडयता प्रिन्सन लॅनिश डी अल्मेडा मंगळूरू ह्या सर्विरें बसोत मागया आम्हा संबंधित बसोत मागया जे कोण आम्हाक तन बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव असो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो हेच्या देवस्तुतेंत सर्गेच्या राजाची ती शिकवण जेजून आमकां दिवची आमी आयकतल्या. प्रती रितीन सर्गेचें राज्य सोमी जेजू क्रिस्त एका दिरव्याक सरी करता. सर्गेचें राज्य सोमी जेजू एका झाडाक सरी करता. कित्याक सर्गेचें राज एका दिरव्या बरी तें आमी मानून घेजय आनी सर्गेच्या रासाक भितर सरोंक आमी पुर्ती तयारी करी जाय म्हणलो संदेश ह्या मुखांतर तो दिता. देखून संवसारी जिवीत तात्कालीक बगार सदां सासणीक बाळतात असलें जिवीत सर्गेचें आनी हें जिवीत आमी जोडच्याक सोमी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो सर्गेच्या वाटेन आमी चलोवन सासणाचें जिवीत जोडी जाय म्हणली वर्ती ताची आशा जावन आसली आनी बापाची खुशी जावन आसली. आनी ह्या कुशे प्रमाणे सोम्यान ताचें मिसांव परगट केलें आनी ह्या सोम्याच्या उल्या पाळो दिल्लो आमी तसो पाटलाव करतना सर्गेच्या राजा कुशीन सोमकोंक जायची सगळी कृपे देणी विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर एक घडी वर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमचे दोळे आमच्या हात आमच्या अर्द्याचे दवरया. आमी केल्ल्या पातकाची दुखधर्ण आमी बोगसाण्या मागून नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दुखधर्ण बोगसाणे मागतल्या बोगसाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताचा ईशा सोसारी सर्वे सोरा देवा सर्गीचाराया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिलवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका मागता. सोम्याची जुबी बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवाची शिळी तूं संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळकर तूं बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. विद्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया. इकडे बरदोळे दांप्या आमच्या गरजां खातीर विशेष करून मागे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजेर पातये तेल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे वेणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याक मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळ आमकां दाखय आनी आतां सतावन आमचें काळी सदांच कालबाळतल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसाप. गिबेयोनान सेरेस्पर सल्मावाक राती एका सपनान दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगले, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सेरेस्परा, म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापूय दाविदाच्या सुवातेर राय केल्याय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेले परजे मदें तुजो सेवाक आसा. ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजोंक वा आटापोवंक जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायट्या मदलो फराक समजून घेवंक गरज आसली जन्वाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर ये देवाडा परजेक चलोवन व्हरोंक कोण सकत. सल्मावन केल्लें हें मागणें सेरेस्पराक मानवलें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासून लांब आवक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. बागार न्याय निर्णया प्रमाणे खातीर गरज आसा ती जन्वाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितालो. हांव तुका इतलें बुदवंतकायेन आनी जन्वायेन भरलेलें काळीज दितालो की तुका समासम आजून कोणाकच आसलो ना आनी तुजे उपरांत कोणाकच आसचो ना. देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस पोरा हांव कितलो करता. तुज्या उपादेशाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तुजे उतरपणचें म्हळ्यार म्हज्या दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केल्या सर्वेस पोरा. तुज्या तोंडांत हांव येतात ती नियमां. म्हाका रुप्यानी बंगला प्रास मोला दी. तुज्या उपादेशाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक बसयल्या त्या परमाणे तुज्या मोगान म्हाका बाजय आनी धैर्य दी. कनवळायन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा मुझी दादोसकाय. तुज्या उपादेशाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता.
तुझ्या उपादेशाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. सांपावलोन रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जाणकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिला तांकां सर संगती देवा तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जनाव. जाणकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भावभावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मलगड पोत जाय जे म्हूण ताणें योजिले. ह्या पासून जाणकां ताणें असल्या योजनाक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जाणकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केल्ली. जाणकां ताणें नितिवंत केल्ली तांकां ताणें मायमेवंत भागीदार केली. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोपकार. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या धनिया कित्याक सर्गीच्या राजाचे गुट ल्हानांक तुवें उगडल्या. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. भाग्यवंतो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू लोकां समे लागीं म्हणालो, सर्गीचे राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदी सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गीचे राज्य म्हळ्यार बरें मोतयां सोदून येतेल्या एक सवकारा बरी. चड मोलाची एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाची आस्त बदीक सगळें विकून ते मोतीन तो मोलाक घेता. परत्या सर्गीचे राज्य एका झाडा बरी. तें दर्यांत उडयतस सर्व जिनसाची मासली तांदूळ सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत तें ओडटात आनी वेळेर बसून मासली विसतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंतगळार देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांतान वेगळें करून उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मो विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गीच्या राजा विशान शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक गरदनिया बरी जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, हेच्या सुवार्तेंत जेजू सर्गेच्या राजाची बरी खबर परगट करता आनी सर्गेचें राज थोड्या संगतींक तो सरी करता. जेजूच्या काळाच्या त्या लोकाची व्याप्त ती समजून जेजू सर्गेचें राज कशें म्हणून लोकांक दाखोवचे प्रयत्न करता. पयल्यान पयलें तो म्हणटा सर्गेचें राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एक दिरव्या बरी. शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एक दिरव्या बरी. आदी पुरा निधी उडूकालू ओगितारे म्हणून पेपरांत आमकां आयको मेळटालें. आमी आमच्या सालत्या भाशेंत आंडो म्हणटा. आंडो आसतलो म्हूण. आंडो पूर्ण दवरला कोण ना म्हूण आंडो म्हळ्यार
आदींच्या काळार रायांचे कारभारपण आसतना काही थोडे ग्रेस्त मनीस आपल्या लागीं आसले ते भांगाराची नाणी भांगाराचे नग रुपयाची नाणी रुपयाचे नग पुरा एका मोटकेन घालून ताका मूग बांदून खंय आपल्या धरणींत पूर्ण दवरताले आपल्या भुरग्यांक जायत कोण ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार थोडे राई थोड्या घरांनी शिपाई धाड घालून आसले आस्त बदीक भांगार दिरवें पुरा ते आपारसिताले व्हरताले आनी अशें लोकांच्या हातांतले आपारसून व्हरतना कांय थोडे त्या बियान आपणा लागिल्लें आसलें भांगार रुपें देवें सगळें मडकेन घालून बांदून खंय तरी पूर्ण दवरताले धरणी भितर आनी संदर्भार उपरांत ती मरण पावताली आनी ती खबर कोणाकय आसनातली ह्या संदर्भार कांय तरी हो जागो उपरांत अभिवृद्धी जाताना काही कोणूंक सुरू करताना काही घरां बांदतना वा काही बांय कोणतना वा काही कामां करतना थोड्यांक मेळटाले आनी ताका म्हणटाले हांडो मेळ्ळा दिरवें मेळ्ळां वा निधी मेळ्ळ्या म्हणटाले निधी आनी अशें पळय हांगासर सर्गीचें राज्य जेजू तसल्या एका दिरव्याक सरी करता म्हळ्यार सर्गीचें राज्य तसले प्रमुख तुमचे जायचे संवसारी जिवितांत तुमी संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवचे न्ही बगार सर्गीचे राजाची बुन्याद हे संवसारीन घालीचे म्हणटा देवाचें उतर देखून तुमी सर्गीचे राज्य ते एक दिरवें म्हूण मानून घेया पळया ताका मुंदर सुनो आनी एक ओपार जेजू सांगता सर्गीचें राज्य म्हळ्यार बरी मतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा बरी आनी चड मोलाची एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदी सगळें विकून ते मोती तो मोला घेता हांगासर मोतया बदलाक हांवें कांय सरी करचें जाल्यार कांय एक जागो एकल्या मनशाक एक जागो जाय म्हणून बगलो जाल्यार तो सोदून वेता वस्तू जागे पळयता पूण ताका एक बरो पसंद असो जागो मेळ्ळो जाल्यार वा एकल्या मनशाक एक घर जाय म्हूण चिंता आनी तो घर सोदून वेताना ताका ताच्या पसंदाचें बोवा पुरब्याचें घर ताका फावो जालें म्हणून ताका भोगलें जाल्यार तो कितें करता तो तें घर आपणाचें कर घेवचें प्रयत्न करता देखून त्या दिशेन तो पयशे वट्टू करचें काम करता पयशे पावना जाल्यार लोन काडचें तो प्रयत्न करता जाय तितले पुरा बँकाक कितें डॉक्युमेंट जाय ते पुरा तो डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करता ताच्या उपरांत तो कोणाचे विटनेस काण घेता आनी बँकाचे लोन मेळचे बरी करता कांय इल्ले पयशे तो जमायता आपणा लागिल्ले पयशे आपणा लागीं आशिल्ले पयशे पुरो तो एकठांय करता ताच्या लागीं उपरांत ते उणें पडले जाल्यार आपल्या इश्टा लागीं वा आनी कोणा लागीं तो विचारता आपल्या पत्नीचे इल्ले पयशे काण घेता आनी सगळ्यांचे पयशे सांगाता घालून तो एक जागो तो एक तें घर तो आपणाचें कर घेवच्या दिशेन तो वावुरता आनी ताच्या फाटल्यान जायते तो धांवता तो ताच्या फाटल्यान ब्रोकरा फाटल्यान धांवता ताच्या फाटल्यान धनियाच्या घरा धांवता ताच्या फाटल्यान लोक वकिला कशें धांवता ताच्या उपरांत थंयसर नोटरी कशें धांवता ताच्या उपरांत थंयसर रजिस्टर ऑफिसा कशें धांवता आनी धांवन बँकाक धांवता थंय धांवता हांगा धांवता आनी कशें म्हणी करना तो जागो वा तें घर आपणाच्या नांवार करता कित्याक तें ताका पसंद जायचें तें ताका जड तें लायक जाल्लें देखून तो आपणाचें करूंक आशेता आनी त्या पासत ताका कसलीच एक वाट दिसना जाल्यार आपणाचें कांय आसली पयलींची आस्त जावंक पुरो पयलींचें घर जावंक पुरो तो विकता आनी हें ताच्या पसंदाचें चड मोलाचें तो मोलाक घेता कित्याक ताका तें पसंदाचें आनी चड मोलाचें म्हूण दिसोन येता देखून तो घेता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक गाडी काडोवची जाल्यार तशीच कांय एकलो मनीस सेकेंड हँड गाडी काडोवंक तो सोदता जाल्यार जायत्यो गाडयो पळयता आनी पळयल्या उपरांत ताका एक मनपसंदाची गाडी ताका दिसून आयली जाल्यार ती कशी म्हणी करना तो आपणाची करून घेवंक पळयता त्या पासून तो पयशे वट्टू करता पयशे पावना जाल्यार बँकाक लोनाक अप्लाय करता लोनाक जाय ते डॉक्युमेंट तो दिता आनी लोन तो पास करयता आनी उपरांत ते पयशे पावना जाल्यार कोणा इश्टा मित्रांचे काण घेवन सांगाता घालना तो तें वाहन आपणाचें करून घेता कित्याक
ते चड मोलाचें आनी चड पसंद्याचें देखून तो त्या पसत वावुरता. पण म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, संवसारी जिवितांत एका जाग्या खातीर, एका आस्ती खातीर, वा एका नगा खातीर, एका दिरव्या खातीर, एका भांगरा खातीर वा वज्रा खातीर, वा एका वाहना खातीर आमी तितलो कश्ट काडटा, ताच्या फाटल्यान तितलें धांवता आनी तितली मिनत काडून ते आपणाचें कर्ण घेवन वावुरता जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा, सर्गीचें राज्य ताच्या की कितल्या की मापान तें पवित्र आनी मोलादीक कित्याक म्हळ्यार तुवें काण गेल्लो जागो तूं आसता पर्यंत, जिवंत आसता पर्यंत तुजो जावन आसतलो. तुवें काण गेल्लें घर तूं जिवंत आसता पर्यंत तुजें जावन आसतलें. तुज्या नंतर एक तर तुज्या पत्नीचें जातलें वा पतीचें जातलें वा तुज्या पुतांचें वा धुवांचें जातलें, तुज्या भुरग्यांचें जातलें. तुजो डोर नंबर आसलो तो चेंज जातलो. तुवें काण गेल्लें घर जाल्यार तशेंच, तुवें काण गेल्लें आस्त जाल्यार तशीच, तुवें काण गेल्ली गाडी जाल्यार तशीच तूं आसता पर्यंत तुज्या जावन आसतली. तूं तुज्या उपरांत ती आनी कोणाची जातली देखून तें तात्कालीक. पूण हांगासर जेजू म्हणटा, शाश्वत बाळतात असलें एक राज्य आसा, तें सर्गीचें राज्य. संवसारी तात्कालीक संगतींक तूं कितलो गमन दिताय, ताच्या फाटल्यान कितलें तूं धांवताय, तर सर्गीचो राज्य तें भोव प्रामुख, तें भोव पवित्र, तें भोव मोलादीक, ताच्या फाटल्यान तुवें कितली वावट काडी नाका. पळया देखून देवाचें उतर हांगासर भोव वापरप्यान म्हणटा, देखून जिजून म्हणलें आसा तवळ तुमी संवसारा फाटल्यान धांवचें न्ही, तुमी सर्गीच्या राजा फाटल्यान धांवचें. सर्गीची राजाची वाट तुमी धरिसय. देखून सर्गीच्या राजाचो महत्व जेजू भोव अपुरबायन एक पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याच्या दृश्टांतांत आनी एक मोलादीक मोतयांच्या त्या दृश्टांतांत सर्गीचें राज्य कितलें मोलादीक आनी कितलें प्रमुख आनी कितलें तें गरजेचें म्हणलें सत हांगासर तो दाखोवन दिता. मुंदारसून तो म्हणटा, सर्गीचें राज एका झाडा परी. तुमी सगळ्यांनी झाड पळयलां जायचें, कित्याक म्हळ्यार आमी मंगळूरकार, उडपीकार आनी अशें गोंयचे आनी कारवारकार सगळे आमी करावळी प्रदेशांतले कोंकणी उलयतले. सडावत करावळी प्रदेशांतले आमी दर्याच्या वा न्हंयच्या देगेन सडावत आमचीं घरां, न्हंयच्या देगेन दर्या देगेन आमचीं घरां, सगळी आमची व्याप्त, ताच्या सांगाता आमची व्याप्त मासली धरची, मासली विकची. अशें आसतना झाडाची चड परिचय आमकां आसा, कांय थोडे गीम आयलो म्हणटाना, पावस आयलो म्हणटाना आपलीं झाडां घेवन न्हंय कुशीन येतात, कांय थोडे दर्या कुशीन वेतात. आमी जाणाव, आमी ल्हान आसतना वा ह्या दिसांनी वा थोड्या फाटल्या वर्सांनी झाड न्हंयक उडयल्लें आसा. न्हंयक झाड उडयल्या उपरांत तें एका पंतान वंदोवन येवन ती दोनूय झाडांची पंतां एक कडेन हाडचीं आनी उपरांत तें झाड बगलेक ओडचें, देगेक ओडचें. देगेक ओडतना अल्टार ओडून येवचें. त्या झाडां तें झाड देगेक आयलें म्हणटा आसतना त्या झाडांक कितें पुरो आसता? फकत मासली मात्र आसता गी? मासली मात्र आसना. त्या झाडांत कोयर आसा, बोडयो आसात, आडारां आसा, कोली आसा, कांय पिवन उडयल्ले बोंडुले आसतात, कांय कुसून गेल्ले बोंडे आसतात, कांय थोडे लांकडां आसतात आनी कांय थोडी इल्ली मासली आसता, कांय थोडो इल्लो कचरो आसता, पूर आसता. आनी थंय सगळी आमी आरयता आनी वनार हाडटा आनी तातूंत मासली मात्र विंचता, उरलो सगळो कोयर आमी कान उडयता. हे म्हज्या जिवितांत ती हांवें पळयलां, तुमी तुमच्या जिवितांत पळयलां जावं पुरो. पळोवं ना जाल्यार पुरसोतेर एक पटी एक जाळ काण घेया, न्हंयच्या बगले वचून जाळ घालून प्रयत्न करा आनी खंडीत तुमकां असलें एक दृश्यावळ दिसून येतली. आनी हांगासर पळया, ते पाड नाका जाल्ले कचरो आमी पुरा भायर उडयता, जाय जाल्ली मासरी मात्र आमी बालदेंत घालता, ह्या आमच्या पोत्यांत घालता. आदी दर्या देगेर न्हंय देगेर नाचलेले मनीस हेणे तेणे तांच्या हर एका घरांनी एक बांयो आसताल्यो आनी तळी आसतालीं, तळी बांयो आसताल्यो. आनी गीम आयलो म्हणटाना ह्या तळ्यांत, ह्या बांयांत उदक उणें जावचें आसलें, देखून ताचो खेद काडूंक आसतालो, खेद काडूंक. आनी खेद काडूंक शेजारच्यांक कामागारांक पुरो आमी आपयताले. ह्या संदर्भार विलियम्स पंप करता, चिमण्यातालो असो दोरयेन वचचो पंप तो चालू करचो आनी ह्या बांयतलें उदक पुरा सुकोवचें वा तळ्यांतलें उदक सुकोवचें.
मोळपी आसता केद आसता आनी उदक इल्लें जावन आसतना थंयसर आमच्या लागीं पयले माक्केऱ्यो आसतल्यो माक्केऱ्यो आसतल्यो त्यो वास्याच्या वा बांबूच्या त्या हिरांनी गुंतलेली ती माक्केरी आसताली ती माक्केरी घालून आमी ओंदावच्यो तातूंत मस्तेच्यो कुरवो मेळटाल्यो कांय व्हडल्यो मसल्यो मेळटाल्यो कांय थोडी किजानां मेळटालीं कांय थोडे थंयसर तिकूर मेळटाले पुरयो मेळटाले कांय थोड्यो कुर्ल्यो मेळटाल्यो अशें जाय तितले आमी थंयसर घालचें आसलें माक्केरीन आनी घालतना आतां माक्केरी घालून उखलतना त्या माक्केरे भितर फकत मासली मात्र आसनातली तातूंत केद आसतालो तातूंत कोयर आसतालो तातूंत काही नाल्ल आसताले बोंडुले आसताले आनी अशें जायते कचरो आसतालो आनी तो आमी सायडीन वचून तातूंत मासली मात्र विसून आमी मोडके घालताले आनी असलो अनुभव तुमच्या जिवितांत ल्हानपणांत जाला आसतलो आजुनूय कांय थोडी असलो अनुभव भोगून आसतली कित्याक हांगासर जेजू हें उतर सांगता म्हळ्यार सर्गीच्या राजाच्या जिवितांत सर्गीच्या राज एका झाडा परी म्हळ्यार एक दीस आमकां सगळ्यांक थंयसर एक निती फैसल आसताले सगळ्यांक झाड घालून ओंदयताले म्हणजे आपल्या मेल्या उपरांत आपणाच्या मरणा उपरांत थंयसर जडती आसा जडतेच्या वेळार मरण सगळ्यांक आसा बऱ्यांक मरण आसा खोट्यांक मरण आसा म्हाकाय मरण आसा तुकाय मरण आसा हर एकल्याक मरण आसा बरें केल्लोय मरता वायट केल्लोय मरता आनी ह्या वेळार पळया थंयसर थंय निती फैसल जाताना बरें सगळे आरयतले कशें पळय त्या झाडान सिरकल्ले सगळ्या मेळ्यां पैकी मासली काण्ण आमी मोडकेंत वा बालदेंत घालता तशें थंयसर बऱ्यांक काण्ण सर्गीच्या राजाक व्हरतले आनी खोट्यांक काण्ण थंयसर उजो घालून उलपयतले म्हणजे यमकोंडाच्या उज्याक उडयतले थंयसर जडती जातली देखून संवसारी जिवितांत म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमी कितें करी जाय म्हळ्यार सर्गीच्या राजाक तुमी पूर दवरल्या दिरवासो स्थान मान दिसी कशें संवसारी जिवितांत पून दवरलेल्या दिरव्या फाटल्यान तुमी धांवतात काही दिरवे आसा म्हण तुमकां बगत जाल्यार एका गुड्यार तो गुडो सगळो मोला काडोवचे प्रयत्न करतात वा रातच्या फरा थंयसर कोणून काही तरी दिरवे मेळटा कोण ना म्हूण सोदूंक प्रयत्न करतात कित्याक ते दिरवे वत्ते मोलादीक म्हूण तुमी जाणात त्याच मापान हे सर्गीचे राज्य वत्ते मोलादीक म्हूण तुमी जाणा जायचे दुसऱ्यान ते सर्गीचे राज एका मोत्या बरी भोव पवित्र आनी अमोलीक आनी ते मोलादीक म्हणलें तुमी जाणा जायचे कशें संवसारी जिवितांत एक भोव मोलादीक घर वा मोलादीक जागो तुमकां पसंत जालो तो आपणाचो करून घेवंक तुमी दीस रात वावुरतात तशेंच सर्गीचे राज ते मोलादीक ते आपणावंक तुमी दीस रात वावरी जाय म्हणटा देवाचें उतर आनी अशें वावुरतना आमी सता नितीन वावरी जाय सता नितीन जियेसय तवळ झाडा बरी आमचें जिवीत सर्गीचें राज येतलें आमकां सगळ्यांक आरयतलें बरें करतल्यांक बरें जियेतल्यांक बरें जिवीत जियेल्ल्यांक सर्गीच्या राजा उखल व्हरतले आनी खोटें करतल्यांक खोटेपण जियेतल्यांक त्या एमकोडाच्या उज्यान घालून लासतले ते जातले रडणे आनी दांत कितलोणी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें सगळें लिसांव सांगल्या उपरांत जेजू म्हणटा तुमकां समजलें मो आनी ते म्हणाले वय म्हणून ताणें जाप दिली तो जेजू म्हणटा तशें म्हळ्यार सर्गीच्या राजा विशान शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक गर दनया बरी जो आपल्या भंडारांतले नवे आनी परने भायर हाडटा देखून हें देवाचें उतर तवळ तवळ आमी आयकल्लें आमी एका गर दनया बरी जाता देवाचें उतर आयकल्लें आमी धर्मशास्त्री जाता एका गर दनया बरी जाता परने आसले सगळें भायर उडोवन बरें बरतें मनीस आमी जाता पळया गर्भमेताच्या वेळार आमी घर सगळें नितळ करता मेळकुटें आसलें पोरणे आसलें सगळें भायर उजो घालता आनी बऱ्यांतले बऱ्यो वस्तू मात्र दवरता आनी घर बरें सुबीत नितळ करता तेच मापान हर एक फावटी देवाचें उतर म्हज्या काळजा भितर म्हज्या मना भितर आयलेल्या वेळार म्हजें तें आसलें पोरणे मेळेपण कुसलेपण वायट खोटेपण सगळें भायर उडयचें आनी थंयसर बरें हांवें रुतां करीचें देवाच्या उतराचो सार देवाच्या उतराचो तो प्रमुख वांटो सर्गीच्या राजाची ती शिकोवण म्हणजे ते जिरयचें त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करीचें आनी सर्गीचें राज जोडचें आनी प्रयत्न निरंतर आमी करीचें म्हणटा देवाचें उतर तसलें जिवीत जिवच्याक सोमी आमकां आदार दी कृपा दी हांवें एक घर दर्या बरी देवाचें उतर आयकतल्या धर्मशास्त्रा बरी एक घर दर्या बरी हांवें जावच्याक
मुझे तें आशिल्लें पोरणे सगळें भायर उडोवच्याक आनी नवें हांवें उतां करन सर्गेचें जिवी जोडच्याक सुमया म्हाका आदार करपा दी म्हूण मागया आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवा तें आसुलो आमचो भावार्थ उक्त्यानुसार या व्हडल्या ताळ्यान आमी सांगाता म्हणया. सतमानता देवाक सर्वद्वेतरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो आमकां मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगेविलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वोदयदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मरसबे करून येतलो सतमाता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकाचें भोगसणे कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. मगळ भावानो भयणीनो ह्याच आमी उसारलेल्या त्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळ आमी समर्पया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मगळ बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक पापसेबाक गवळ्याक बापांक ह्या जकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक आपल्या आदर्श जिणेद्वारी तुजी खबर सर्व लोकांक परगट करूंक आनी सर्गेच्या राजाची शिकवण तांकां कळीत करूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारभाऱ्यांक राख आनी सांबाळ आपलो स्वार्थ सांडून निस्वार्थीपणी आपल्या परजेची सेवा करूंक आनी आपल्या परजेच्या बरेपणा कळनासतना वावरूंक तुजो आदार तांकां दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे बोवारी पोटाक खाण जेवण नासतना कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणी थंय आमी उदार जावच्याक आनी कितेंच खाण विबाडी ना जावच्याक आमची मत उजवाडाय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्ही बगार पेल्याच्या उदरगते खातीर आसात म्हणलें आमी समजून त्या प्रमाणे आमी वावरूंक जियोंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सर्व भाव भयणींक पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक आमी तुका समर्पण दिता. तांकां तूं तुज्या बऱ्या भलायकेन सांबाळ तुजी गूण करची दैवीक सकत अनुभव करचें देणें तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक राख आनी सांबाळ कुटुंबाच्या उदरगते खातीर निस्वार्थीपणी परगांवांत वावरच्या तांकां सर वायटा विघ्नांतले निवार आनी तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी सर्गेच्या राजाची ती खरी वळख धरन सर्गेच्या राजाचो प्रमुख वांटो आनी मोल ते जाणां जावन त्या पासत निरंतर वावरूंक आनी ह्या सर्गेच्या राजाक कुशीन समकूंक जाय अशी सगळी कृपे देणी तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हांगा हजर जालेल्या ह्या माध्यमा मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत खरी विसवण करून सर्गेच्या राजा खातीर सदांच जियेशें कर आनी एकामेकाच्या गरजांक पावोवन माया मोगान जियोंक आनी सर्गेचे राज जोडूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर मौनपणी आमचे दोळे धांपया. आमच्या खासगी गरजांखातीर विशेष करून मागया. सर्गेच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तूं स्विकार करी. खरें बाबर्थान सर्व गरजां खातीर आमी मागलें ही आमची मागणी तूं स्विकार कर. जें कितें आमकां जाय तें तूं जाणाय. उदार मापान तूं आमकां दिताय म्हणल्या बाबर्थान हें आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुझे संते जीवन होई तो बाबा
आमच्या भाव बहिणींनो म्हजेनी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवपा मानतात असले जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या आख्या पवित्रच्या देवाक श्रेष्ठपर म्हणून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या उदारपणान आमकां दिलाय ते तेणी आमी तुका भेटोवन दिता ते तूं देन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादां जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. मुगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता सगळीं आमी ती घालया. हे संदर्भार सर्गेचें राज्य हे खातीर व्यापारी म्हणल्यार समजोन हे संवसारी सगळें आमचें जिवीत सर्गेच्या राजा कुशीन सोमकोवच्याक आदार मागून आमचें जिवीत सुमेच्या कुडी रक्ताक समर्पण देवया. बापा क्रोस्त तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगुट परगटुया तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची कालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी तांकां आनी तुज्या इश्टगादी दवरलेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मुरे देवाच्या माया सांगाती तिचो पती भाग्य वंजुजे भाग्य वंत धर्मदूता भाग्य वंजुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आजना मतीन दवरना सर्गीचे राज एका दिरव्या बरी मथ्या बरी म्हणलें समजोनो ते आपणाच्या दिशेन निस्वार्थीपणी वावरूंक देवाचो आदार आनी कृपा मागोन सोम्यान शिकलेले मागणे भक्तीपणी सांगाता मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षेता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशिडेंतले आमकां निवार देव करून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तुमची येतनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेने आमची काकूट देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेने आमची काकूट देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेने आमकां शांती दी. सगळीं आमी दिमी घालया मुगळ भाव भणीनो हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारांत येयल्ली सर्गींत हांव देवान आयलेली सर्गेच्या राजाची बरी खबर दिरव्याच्या ओपारी मुखांतर जाळाच्या ओपारी मुखांतर मोतयेच्या ओपारी मुखांतर आमकां कळीत केल्ली तें भोव मोलादीक भोव पवित्र तें आपणावंक आमी निरंतर वावरी जाय म्हूण उलो दितात ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं आमेन आमेन. मोगळ भाव भणीनो क्रिस्त प्रसाद सेवसो वेळो कारणांतर आमकां जेजूची कूड आनी रगत उंड्यांनी वायना रुपार सेवंक साथ दिना हे संदर्भार जेजू आत्मीक रितीन आमचो करून घेवया जेजू आत्मीक तरान म्हज्या काळजांत तुये म्हज्या मनांत तुये म्हज्या घरांत तुये म्हज्या जिवितांत तुये म्हजे संगता राव सोम्या सर्गेच्या
राजाची बरी खबर दिलेल्या सोम्या म्हजे सांगाता रावून सर्गेच्या राजा खातीर हांवें वावुरीशें म्हाका कृपा दी सकत दी बोळ दी म्हणून विशेश करून मागून सोम्याक आत्मे रितीन आमचो कर्ण घेवया. प्रार्थूया. सर्गीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगळ भावनो भयणीनो, भोव भक्तीपणान खऱ्या काळजान नितळ मनान येमिसाचें बलिदान माध्यम मुखांतर पळयल्या तुमकां अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. येमिसाच्या वेळार आमी एकामेका खातीर मागलां त्या पासून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. विशेश करून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो भाव प्रज्वल देसा. भोव अपुरब्याचें संगीत करून येमिसाक ताणें आदार दिला. प्रज्वल तुजो उपकार बावडटा. देव बरें करूं. तशेंच भोव अपुरब्याच्यो जापी दिवन गितां गावन येमिसाक वरतो सहकार आनी पाठिंबो दिला आमचो भाव अरुण डिसोजा. तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाच्या आशिर्वादां तुजेर आमी मागता. तुका देव बरें करूं. येमिसाची सगळी मांडवळ केल्ली आमच्या भाव जॉयसनान तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाच्या आशिर्वादां ताचेरय मागता. येमिसाचें बलिदान तुमी पळयसय. देवाची कृपा मजत जोडीसय. सर्गेच्या राजाची जाणवाय आपणयसय म्हणल्या वर्त्या त्या उमेदीन येमिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवचें भाग तें फावो करता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आनी ताचो प्रबंधक भाव विनोद गंगोळ्ळी आनी ताचो पूत अविनाश आनी सगळें ताचें कुटाम हातूंत मेतेर जालां. ताचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, ह्या दिसांनी इगर्जेक येवंक मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकां साथ दिना. देखून ही मांडवळ तुमच्या खातीर विशेष करून आमी करता. त्या बसत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली सावन मागलेल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं दिमी घालया आनी त्रिएक देवाचो दबाजीक आशिर्वाद स्विकार करया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोकार. संदेश घेऊन सोम्या आम्ही येता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटा. संसारात तू
बगीन कुसाचे कृवेन देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी